हो इनिशिएटीव घेतला हो रोडाचो कोरया म्हणून आनी आमचे लोकांनी आमकां हो प्रपोजल घालून आमकां सांगलेलें हो रोड करून दिवचो म्हणून आनी मॅडमी फुडाकारा घेवन आमी हो रोड आयज सुरू करता आनी काळजाची कॉल आयकता मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमी पांचावली गांवान आहा आरोसी आनी आयज हो रोड हांवें इनॉग्रेट करता। झेडपी लेवलाचेर हो रोड हांवें पास केल्लो आसा। ताचो एस्टिमेट अरावंड 5 लाख सुमार एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी जायतो पयलो पेंडींग आहलो तो रोड। पावसा पयलो तो हांवें घेयल्लो पूण जायत्या कारणाक लागून तो मातसो उरलो। पावसूय पडलो, लोकांक जायते प्रॉब्लम जाले रोडा लागून आनी जायते फेस करूंक पडले तांकां आनी आयज हो रोड जातलो आनी हांव सजमतां सगल्यांनी हो बरे भाशेन यूज करचो आनी हेच भाशेन म्हजो हो आतां थर्ड हांवें पास रोड हें केल्लो आसा आनीकूय म्हजी जायतीं कामां आसा ती हांव सगळीं करता। हांवें हे भाशेन केन्ना पळोवंक ना एक जिल्ला हो दुसरो एक मेंबर हे भाशेन वर्क करता मेंबर हांव आय रियली अप्रिशिएट तेणी फायल रेजोल्यूशन घेवन जायना ती प्रोसेस करपा जाय ती फॉलो अप करपा जाय आनी हें काम आज आमच्या पंचान केलो आहा वचोन ते बरे बसोन पोतून ते बेजार केलो जाता जायत पाटी ते भाशेन फॉलो अप करून तें गेलां आनी हांव मागतां सरपंचान आनी आमच्या सगळे पंचांनी पंचायत बॉडी सेक्रेटरी आनी लोकांक तर ते हिसाबान आमच्या पंचायत सपोर्ट करीत जायत काम करतलें अशें म्हाका दिसता।